नमस्कार. आयच्या ब्रेक आवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. कालच्या ब्रेक आवराक जो तुम्ही रिस्पॉन्स दिला ताजे खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं उपकार मानता सगळ्यांचे आनी मुखार वता. कारण कालच्याच ब्रेक आवराचो म्हाका दिसता दुसरो भाग आज आमकां करचो पडटलो. कारण काल जें घडिल्लें ताचो दुसरो भाग आमकां आज विधानसभेक पळोवपाक मेळ्ळो. कितें जालें नेमकें, कित्याक जालें, ह्या सगळे गजालींचेर आमी उलयतले. त्याच बरोबर बाकीचे कांय विशय म्हत्वाचे आयल्यात ज्या विशयांचेर म्हाका दिसता गोंयकारांच्या दैनंदीन जिणे भितर फरक पडटा अशे विशय तांचेरूय आमी उलयतले. म्हजे बरोबर आमचे तिनूय मानेस्त आसात. प्रुडंटाचे लौकीक शिलकार, द गोवनचे जॉयल आफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंगबाब गांवकार. हांव सुरवात लौकीक तुजे कडच्यान करतां. फाटली पानावेल्यान फुडें चालू हें जें आमकां दिसता तें आज विधानसभेकूय घडलें. कितें घडलें नेमकें, तुका सारकें प्रेस गॅलरींतल्यान कितें दिसलें तें सांगचें. मागीर जें टीव्हीर दिसलें तेंय सांगचें, जें टीव्हीर दिसलें ना तेंय सांगचें. प्रमोद, आमी काल होच विशय डिस्कस केल्लो ब्रेक आवरान. कशें फ्लोर मॅनेजमेंट जालें तें कित्या खातीर केलें तेजेरूय कित्या खातीर केलां आसतलें तेजेरूय आमी डिस्कशन केल्लें. आनी आमी काल म्हटलेलें आयज कंटिन्यू जाता काय जायना तेजेर कालचो क्वेश्चन आवर कितलो इम्पॉर्टंट आसलो, कितलो स्कीप करपाक इम्पॉर्टंट आसलो हेंवूय स्पश्ट जातलें म्हणून. आयचो क्वेश्चन आवर तसोच 2 एडजमेंट जाले आनी आयचो क्वेश्चन आवर जावन गेलो, क्वेश्चन आवर जावपाक पावलो ना. पण आयज जेन्ना सकाळीं सुरवात जाली तेन्ना युरिपनी उबो रावल्लो. एक क्वेश्चनाचेर रिप्लाय मेळना म्हणून मागीर काल्लोस रावल्लो. पण काल्लोसाचें कितें आतां मागीर घेया म्हटल्यार आनी सीएम उबो रावलो आनी सीएमान ते कालचे जे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाचो मुद्दो एपॉलॉजीचो मुद्दो आहा तो परत वयर काडलो. पण काल जसो बोळा जाल्लो म्हणजे रुलिंगाचे सगळे आमदार उबे रावन ते कडेन ओपोजिशनाचे आमदार उबे रावन जो बोळा जाल्लो पळय न्हू तसो आयज खंय पळोवपाक मेळना. आयज सिस्टमॅटीक सगळे उलयताले. आल्टनाचें नांव आयलें, आमदार आल्टनाचें तेन्ना तेणी उबो रावन सिस्टमॅटीक सांगलें जे आमकां हरशीं काल दिसलें की ऑपोजिशनान हें काल करपाक जाय आसलें जाल्यार तो काल विशय तडीक लागतलो म्हणून. पण ते ऑपोजिशन आयज केलें. तेणी सांगलें आपलो जर खरंच कितें हें आहा जाल्यार आपल्याक तें कळपाक जाय, आपली मिस्टेक आहा आपल्याक कळपाक जाय. आपल्याक दिसना आपली मिस्टेक आहा अशी, ती आपल्याक मिस्टेक जाल्यार कळपाक जाय. सो मूव केला ते कमिटी मुखार धाडचें, एडमीट करचें, आपूण थंय तांकां रिप्लाय करता म्हणून. तेजेर मागीर ऑपोजिशन लिडरूय उलयले. तेणी सिस्टमॅटीक एक्सप्लेन केलें म्हणजे रूल आयज सिस्टमॅटीक सगळे रूल कोट करताले. विजय उलयलो, विजयान बरे तरेन एक्सप्लेन केलें की असले जेन्ना मोशन येता तेन्ना कितें करपाक जाय. ते एक पळोवपाक मेळ्ळें की सरकार म्हणजे सीएमू म्हणटालो ते ना जे मोशन मूव केला प्रिविलेज मोशन मूव केला, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव केला ते हावजान हाडूं ना आमी अशें बी जातालें. पूण आमी जर एसेंब्लीची वेबसायट रिफर करीत जाल्यार कालचे पयलीं लिस्ट ऑफ बिझनेस आसलो जो आदले दिसा अपलोड जाता. तेज्या उपरांत रिवायज लिस्ट ऑफ बिझनेस आहा, तेन्ना तिसरो सप्लिमेंटरी लिस्ट ऑफ बिझनेस आहा पळय न्हू तितून ते ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दिसता. आमी जर पत्रकार म्हणजे जर फॉलो करपाक गेले जाल्यार तो बिझनेसान आहा अशें आमी धरपाक जाय. आज ह्या खिणाक आमी हो प्रोग्राम शूट करतात त्या खिणा मेरेन सुद्दां तो एसेंब्लीच्या वेबसायटीर दाखयता आनी तो बिझनेसान दाखयता. बिझनेसान आहा जाल्यार तो चर्चेक येवपाक जाय, तो एडमीट करप ना एडमीट करप हे मागीर एसेंब्लीचो अधिकार, स्पिकराचो अधिकार. पण थंय चर्चा जाताना दिसतालें की तो हाडूं ना, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाडूं ना म्हटला अशें मातशें कन्फ्युजन आसलें. मागीर म्हाका लोकीक एक सादो प्रश्न आसा आनी हाचेर जॉयल बाब पांडुरंगबाबांनी उलोवचें की जर प्रिविलेज मोशन हाडलोच ना जाल्यार आज माफी कसली सोदताले? हो प्रश्न आनी बेजीक प्रश्न न्ही हो. जर मोशनच हाडलो ना जाल्यार आज माफी सोदताली कसली? बिफोर अगेन लोकीक आय कम बॅक टू जॉयल बाब, म्हाका हें मातशें कुवाडे मातशें सोडया पळोवया की जर सगळे जाण सांगतात की आमी प्रिविलेज मोशन हावसा मुखार आयलोच ना जाल्यार मागीर आज माफी कसली सोदतात जर मोशनूच ना जाल्यार हावसा मुखार? सी प्रमोद, हेजेर थोडी क्वेश्चन अरायज जाता. नंबर वन इज as the ruling benches have said that it's a insult to the chair of the speaker, not Ramesh Tawadkar as a person, individual, but it's a insult to the chair. आता एक गजाल कितें आसता की हो इन्सल्ट जो आसता तो क्वेश्चन आवराकूच लागता काय? दोनूय दीस पयल्यार आमी ओन्ली क्वेश्चन आवरा टायमार तो इन्सल्ट तेणी घेवन बसले. आफ्टर दॅट तो मुखार सरले. काल सेशन ओन्ली क्वेश्चन आवर वॉज कम्प्लिटली वॉश्ड आउट एंड देन 0 hour and other proceedings went about as they were. Number one, where was the motion? What happened to the motion? It is listed. This thing is listed. Yeah. Apology and everything is business in the business. But motion खंयच ना. आयज आल्टोन म्हणटा ओके फायन, I am ready to face the procedure
you move a privilege motion against me, I will face the privileges committee. हे म्हणटा ना ना तशें जावचेंच ना, हिंगाच सगळे हावजानूच जावंक जाय, स्पीकर इज द ऑथॉरिटी टू डिसायड ऑन दॅट एंड ऑल ऑफ दॅट. Point number 2. Third is there are two different versions given of the law. One is by the CM himself, one is Vijay on section 309. खंयच्या खंय आसा तो दोगूय आर्ग्यू केले. No, but Joel, I am on the basic question. If there is no motion before the House, Yeah. then what is the demand? Exactly. What is the demand? Secondly, Pramod, तूं पळय काल तेंचो फोर्सफुल हें आशिल्ली की that there should be an apology on the floor of the House. Alton should apologize on the floor of the House. I ते कितें म्हणटा, you go in the foyer and discuss with the speaker, settle it amicably. हे आनी कसलें? I mean, then why have you listed it on in the business? And if you are not going to even table the motion, हय. what is this whole thing about? पांडुरंग बाब, तूं हे मुगेले कुवाडे मातशे सोडयता. पयली गजाल म्हळ्यार एक लौकीक म्हणटा की आज आतां मेरेन बिझनेसा भितर तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दाखयता. दुसरें हावसा भितर आमकां सांगतात की खंय हा प्रिविलेज मोशन, तो बिझनेसा आशिल्लो तो हावसा मुखार तुगेलो टेबलच जालो ना म्हणून. जर तो टेबलच जालो ना जाल्यार आज कसली मागणी चलताली थंय? प्रमोद, लौकीक काय म्हणजे काय प्रमाणात बरोबर आहा लॉजिकाचे, पण तो जो प्रोसिजर आणि कंडक्ट ऑफ बिझनेस जो आसा हावसाचो, तातूंत चॅप्टर 6 कितें सॉरी 11 कितें सांगता की ती एखादी नोटीस येवप मेंबरा कडल्यान आनी ती प्रिंट जावन मेंबराक सगळ्या मेंबरांक सर्व करच्या पयलीं ती कन्सिडरेशन घेवचें पडटा. म्हणजे हावसान ताका कन्सिडरेशन दिवचें पडटा की ती स्विकारल्या म्हणून. सो मे बी ती नोटीस आयिल्ली, पूण आयज जेन्ना हांकां कळ्ळें की तो माफी मागपाचो ना म्हणून, तेन्ना म्हाका दिसता की हें जालें की माफी ना आनी पनिशमेंटूय ना. हें जेन्ना क्लियर जालें जेन्ना रुलींग पार्टीक, तेन्ना म्हाका दिसता तेंच्यांनी ती अशी सारव करून तो विशय हाता वेगळो केल्लो आसा. पूण एखादी नोटीस येयल्या उपरांत स्पिकराक रायट आसा तेजेर की ते डिसिजन घेवपाचें की बाबा हें कितें करपाचें ती भायर मारपाची, कमिटी कडेन दिवपाची, कितें करपाचें. पांडुरंग मुगेलें कन्फ्युजन थंयच आहा. ही जी नोटीस आयिल्ली, वॉज इट बिफोर द हावस और वॉज इट नॉट बिफोर द हावस? Because if it was before the house, technically जाल्यार ताका प्रोसिजर आसा. प्रमोट करेक्ट. टेक्निकली ताका नॉट बिफोर द हावस जाल्यार आज कितें सोदताले? तो रुल्स जे आसा 75 आनी 76 आनी 83, 82 हितून डिफायन कांय गजाली केल्ल्यो आसात की कशा पद्दतीन तेजी कार्यवाही जावप ती. सो तो टेक्निकल पॉयंट जो आसा हावसाचो तो चॅक करचो पडटलो की ती कन्सिडरेशन म्हणजे मान्य करून ती मेंबरांक सर्व केल्ली आनी ती टेबल जाल्ली काय कॉपी, काय त्यांनी फक्त दाखयली कॉपी आनी स्पिकरान त्या सेक्रेटरी जे आसा असेंब्लीचे तांच्यानी ती कामकाजान हाडली. तुजी प्रेस गॅलरीतले ऑब्झर्वेशन कितें? एक बरोबर ती येवकूच ना म्हणटा थंय हावजान ते ओके. आपण एसेंब्लीची जी वेबसायट आहा जी आमी फॉलो करता तेजेर जी दिसता म्हणटकूच ती काय आमदार अपलोड करूं शकना, ती एसेंब्लीक अपलोड करपाक जाय. म्हणजे ती एसेंब्ली कडेन पावल्या, स्पीकर ऑफिसाक पावल्या म्हणून ती अपलोड जाल्या, नाजाल्यार ती अपलोड जावपाकूच शकना. दुसरे CMाक जेन्ना आमदार अल्टनान सांगलें की आपल्याक ती हेजे कडेन वचपाक जाय, तुमी मूव करा कमिटी कडेन, कमिटीक आपूण रिप्लाय दिता. बाकीचे आमदारांचो हें जालो की तुमी मूव करा, स्पिकराक डिसिजन दिवनी. तेन्ना CM म्हणपाक लागलो आनी कोणाचो विशय आशिल्लो आमदाराचो जाल्यार मंत्र्यांचो, जाल्यार ते प्रिविलेज कमिटी कडेन गेल्यार प्रॉब्लेम नासलो. हो स्पिकराचो विशय म्हणून तो हांगासरूच सोडोवपाक जाय असलो डिमांड मुख्यमंत्र्यान दवरलेलो ते टायमार. असली गजाल खंय प्रोसिजरा भितर आसा, रुल्स ऑफ द बिझनेस ऑफ द हावसा भितर आसा. कारण एज फार एज द रुल्स ऑफ द बिझनेस ऑफ द हावस आर कन्सर्न, प्रिविलेज मोशन ऑफ प्रिविलेज कमिटी कडेन वचपा जाय. तो मागीर कोणाच्याय अगेन्स्ट आसूं पयलीं स्पिकरान ते करचें पडटा, करेक्ट घेवचें पडटा आनी स्पिकर हॅज टू डिसायड की ती कमिटी कडेन दिवपाची काय भायर मारपाची. करेक्ट. सो एकदा एडमिट करून घेतलो की मागीर ते कमिटी कडेन दिवप काय भायर मारप, हे दोनच पर्याय उरतात. आता कालच्यान जर प्रमोद एडमिटूच जावंक ना हय आनी ती कमिटी कडेन दिवपाचो प्रश्नच येना म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें, जाल्यार हे इतलें करून कितें फायदो? बिझनेस 2 दिसाचो क्वेश्चन ओवर तुम्ही घालयलो 2 दिसाचो. प्रमोद बिझनेसान जेन्ना रिफ्लेक्ट जाला, अपलोड जाला वेबसायटीचेर, म्हणजे स्पीकर जी एसेंब्ली रन करता ती ते बिझनेस लिस्ट ऑफ बिझनेस दिला पळय न्हू, तेजे लायनीन वयता बरोबर. सो जेन्ना जो बिझनेस सप्लिमेंटरी सुद्दां जालो जाल्यार तो लिस्ट जाला जाल्यार तो हावज स्पीकरान तो खंय तरी घेवप आसता. म्हणजे तो म्हाजे एडमिट करून घेतलो म्हणटा तो घेवपाक ना, तो हावजा मुखार हाडपाक जाय, भायर उडोवपाचें, एडमिट करपाचें, हें मागीर हावज डिसायड करतलो वा स्पीकर डिसायड करतलो. पूण
तो थंय येयला, तो हावजा मुखार येयलो ना, पण तो आमकां वेबसायटीचेर दिसता मांडला, हेणी दाजी सरकारान मांडलो, पण तो हावजा मुखार तो एडमिशनाक दिवना, अशी मातशी कन्फ्युजनात तेजेर आसली. तो बिझनेसान दिसता, पण स्पिकरान तो आपल्या बिझनेसांतल्यान तो थंय उलोवन दाखोवना. ते कन्फ्युजन भरपूर आहा. माफी माग म्हूण मागणी आसा, पण तुगेलो हो हावसा मुखार आयलोच ना म्हूण सांगता. तशी भरपूर कन्फ्युजन जाता भितर. पण पांडुरंग बाबान सांगलें तशें हाजे परिणाम कितें? 2 दिसांचे क्वेश्चन आवर आनी लोकांचे प्रश्न परत ह्या पावसा भितर व्हांवन गेले. सो लौकीक आज कितें व्हांवन गेले, खंयचे प्रश्न व्हांवन गेले तेंय सांग आमकां. प्रमोद, म्हाका सकाळी दिसलें आयचो क्वेश्चन आवर जातलो. सो कालचे प्रश्न जे आसले ते खूब चड गंभीर अशे आसले. आनी आयचे सगळे जे प्रश्न आहा ते रुलींग आमदारांचे, म्हणजे पयले 5 क्वेश्चन वा पयले 6 क्वेश्चन जे क्वेश्चन आवराक येता ते रुलींग आमदारांचे आसले. आनी तितले बी ते अशे स्टेट हेजे चड इम्पॉर्टंट अशें नासले, म्हणजे ते एरिया स्पेसिफीक आसले, कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक आसले. 1-2 जोडले जाल्यार खरेंच लोकांचे प्रश्न आशिल्ले. हय, म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी बी. कालचो जो प्रश्न आसलो तो काल एंटायर स्टेटीक, म्हणजे आमदार काडटलो आसलो एंटायर स्टेटीचेर तेजो पॅन इम्पॅक्ट आसतलो. आयचे जे प्रश्न आहा ते आमदाराचे आपले एरियेचेर फोकस आशिल्ले. तितून आयज मेन आसले ते होम, PWD, फायनान्स, मायन्स, WRD, ट्रायबल वेलफेअर ह्या हेजे प्रश्न आसले. तितून पयलो प्रश्न प्रवीणाक, लॉटरी जी लागता पळय न्हू, प्रवीणाक पयलो प्रश्न लागलो. तितून तेणी मोपा एरियेन ते कल्वट खंयचे तरी बांदपा आसले, ते PWD विचारिल्ले. प्रवीणाचो दुसरो आसलो तो फायर स्टेशन, तेजे पेडणेचे फायर स्टेशनान थंयचे इक्विपमेंट बी ते सगल्यो गजालीचे आसलो. मागीर दुसरो प्रश्न एक मजेशीर आसलो, तो दिगंबराक प्रश्न लागला. दुसरो प्रश्न आहा तो, पण तेंचो तो एक प्रश्न आहा, क्रायम अगेन्स्ट वुमन एंड चिल्ड्रन. हे क्लब क्वेश्चन आहा, दिगंबराक लागला, पण दिगंबरा वांगडा क्लब आहा विजय सरदेसाय आनी काल्लोस आल्मेदा. एक क्लब एक वेळ तेंच्यान सिमिलर क्वेश्चन तिगांनी घातला आनी ते क्लब जाले मागीर. सो असो हो एक प्रश्न आसलो. मागीर लायबिलिटीज ऑफ स्टेट, मागीर सिवरेज कनेक्शन ऑफ मारगांव उरता आसलो. हे प्रश्न दिगंबराचे सामान्य गोंयकाराक लागपी प्रश्न. मागीर तेजे फुडलो तिसरो आसलो दाजीचो आसलो. तो एकूच प्रश्न, 2 तेजे ट्रान्सफर जाल्ले. वास्को पुलीस स्टेशनाची स्टाफाची स्ट्रेंथ. मागीर तेजे उपरांत बिचोले रिलेटेड प्रश्न आसले, ते फक्त बिचोले रिलेटेड आसले. डॉक्टर शेटयेचे 3 प्रश्न आसले. मागीर 5वो प्रश्न प्रेमेन शेटाचो, मया रिलेटेड, मया सनत, मागीर तेजो कॅनल पायपलायन. आनी एक मेन इम्पॉर्टंट तेजो आसलो तो मायनिंग बिझनेसाचो स्टेटस. बेजिकली हे जे 5 प्रश्न, हांव पयलीं 5च प्रश्न घेता, हे सगळे अशे आशिल्ले की ल्हानांतल्या ल्हान गोंयकारांचे प्लस ल्हानांतल्या ल्हान आनी व्हडांत व्हड कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, म्हणजे जाचो आमचो दिसपट्ट्या जिणेचेर प्रभाव पडपाक शकता अशे प्रश्न आशिल्ले. तेय प्रश्न चर्चेक येवपाक शकले नात. जोयल बाब, 2 दिसांचो क्वेश्चन आवर व्हांवन गेलो. एक गजाल जाली तातूंत भितर की मोदीक ओपोजिशनान आरोप केलो रुलिंगाचेर की तुमी क्वेश्चन आवर चुकोवपा खातीर ही आडमेळी हाडटा म्हणून. हाव डू यू लुक एट दॅट आर्ग्युमेंट? See, on day 1 there were very serious issues, and we can say, okay, fine, आम्ही एक क्वेश्चन आवर वॉश आउट झालो, and it's a kind of a loss for the people at large, because questions were there to be addressed. On day 2, the first 6 questions were from the ruling. So in ते भितर specific आशिल्ले, region specific, area specific आशिल्ले, so they were not the wider Goa issues. So, but the thing is that probably the ruling benches thought that if we end this tussle in day 1, they also send a wrong message that it is targeted only for that particular period. So they have taken that decision. We will also start off with another day and see how far we can push it. प्रश्न आम्ही उडयले अशें म्हणून दाखोवपा खातीर. हय, तशे प्रश्न उडयलेशे म्हणून न्हू की आमी वी आर व्हेरी सिरियस विथ दीस चार्ज. अदरवायज डे 1 तर केल्ले आनी बंद केल्ले तेन्ना देन इट वूड बीन एन एब्रप्ट एंड. सो दे हॅव spilled over to the second day. Now, second day when they have taken over, the opposition was very much ready for that. You can see Alton very much telling them that move and go ahead with the motion, send it to the privileges committee. CM was also complete, but if you see the difference between day 1 and day 2, here we have seen that only CM was leading the fight. Amonkar later on at the fag and stood up and said that you just this thing. Mobin Gudino said you have to express regret or something like that. But it is at the fag end. Yeah, the fag end. Yeah. What was very surprising is there was no chaos, there was no kind of pandemonium there and all, and suddenly the session was adjourned. Yeah. That was very surprising. Whether this is orchestrated to completely, everybody was in sync in this whole thing for that question hour, or I don't know what
what is the ploy behind this. But it looks to be very suspicious that the way things moved on day 2 also. I mean, it is not everything is falling in place. I mean, we cannot again comprehend and come to a conclusion and say yes, this is what has happened. Yeah. But it looks very, very suspicious the way the entire. काय thing बोवाळ unfolded. जाल्ला कोण हावसाच्या वेलांत देंवला तरी आसतना एडजमेंट जाली तो आयज नासलो सिस्टमॅटीक एकटो उलयतालो एकटो उलयतालो दुसरो ओगी रावतालो आनी फक्त जेन्ना एडजमेंट जाता फक्त ना 2 रुलींग आनी ओपोजिशनाचे 2 आमदारांचे मातशे क्रॉस टॉक चालू आसले व्हडलो बोळा नासलो तरी आसतना हावस 2 एडजन जाले दुसरे पावट एडजन जाले तेन्ना आख्खो क्वेश्चनावर सोंपता 12:30 तितले पर्यंत तेंच्यांनी एडजन केले. And after question hour ended and when 0 hour started, you never saw all this chaos and all. Everything was calm and peaceful. Everybody thought it was forgotten, and then we are moving on to the next phase. पाटण बाब तुका हे सरप्रायझिंग दिसलें ज्या तरेन एडजमेंट जाल्यो त्यो आनी दुसरें हो जो ओपोजिशनान आरोप केलो रुलिंगाचेर की तुमी क्वेश्चनावर वॉश आउट जावचो म्हणून ह्यो टॅक्टिक्स करता म्हणून. हय एक दुसरी बाजू तेजी अशें आसूं येता की ऑपोजिशनाचे कांय म्हत्वाचे प्रश्न आशिल्ले आनी सत्ताधाराचे आशिल्ले तातूंत एक म्हाका दिसता ट्रायबल वेलफेरान जो आसलो एसटी रिजर्वेशनाचो 13व्या नंबराचेर आशिल्लो तो क्वेश्चन पूण केन्ना केन्ना समज कन्सर्न आमदार ना पयलीं 5-6 प्रश्नांचे जाल्यार केन्ना केन्ना फुडले प्रश्न येतात स्टार तारांकीत आसलो ते सो मे बी म्हाका दिसता की आयजूय कितें तांच्या मनांत आशिल्लें कोणाक खबर आनी जशें म्हणलें न्ही लौकिकान की मुख्यमंत्री एकटोच उलय आशिल्लो म्हणून मनोहर पर्रीकाराचे आमी सगळे विटनेस आहा मनोहर पर्रीकर जेन्ना एकटोच उलयतालो आनी बाकी सगळे बसून आसतले सो तीच पोजिशन आतां तयार जाल्या काय कितें म्हणजे बाकीचे आमदार 33-32 लोक आसा हेंच्या कडेन 32तलो एक सीएम सोडलो 31 जाण उरले सो ते कोण आयज मदतीक येवंक नासले आनी व्हडलेशे काय हेंच्यांनी बोवाळे करूंक ना आनी कांयच बोवाळ जायनासतना 2 फावटी कामकाज तहकूब जाले सो हो इंट्रस्टींग असो एक पॉयंट आशिल्लो आनी हेतू काय खबर ना कारण कालचो हेतू कळ्ळो आमकां की एनईबी सारको प्रश्न आशिल्ले म्हणून आयज तर व्हडलेशे काय हे नाशिल्ले क्वेश्चन ओवराक मेजर इशू असो काय नाशिल्लो सरकाराक सेटबॅक जाता असो. एक गजाल म्हाका जी जाणवली आयच्या भितर पांडुरंग बाब लौकिकांनी उजवाड घालचो की कालची हेतू बी सगळं कळ्ळो बट आज अशी परिस्थिती जाली की ओपोजिशन एक्टेड इन अ व्हेरी स्मार्ट मॅनर म्हळ्यार जे रुलींग करपाक सोदताले ताका ओपोजिशनान सारकें कावंटर केलें म्हळ्यार पयलीं 3 गजाली घडल्यो एक स्वता एल्टन बाबू रावल्यान ताणें सांगलें की आय एम रेडी टू फेस द कमिटी दुसरी गजाल तांणी डायरेक्ट सांगलें की आरोप केलो रुलिंगाचेर की तुमी क्वेश्चनावर वॉश आउट जावचो म्हणून हे करता म्हणून आणि तिसरी गजाल ताणें परत परत सांगली की रुलिंग इज ट्रायंग टू डिसरप्ट द हाऊस म्हणून फॉर द फर्स्ट टायम ह्या 3 आर्ग्युमेंटाचेर रुलिंग वेंट ऑन अ बॅकफूट कन्सिडरेबली आणि ताका लागून म्हाका दिसता त्या कुफुसांवा भितर काय कित्या भितर लोकीक कितें दिसता काय एडजमेंट कशें जाल्यो हे कुफुसांव जाले. प्रमोद कशें जालें कालचो जेन्ना हो विशय येयलो ब्रिज ऑफ प्रिविलेज तेन्ना एक्चुली ऑपोजिशनाक खबर आसचेना अशें कितें येवपाचें प्रिपेर नासले रुल्स स्टडी केल्ले नासले अशें येयले जाल्यार म्हणजे तेंचो फ्लोर मॅनेजमेंट स्टडी केल्ली नासली त्या टायमार काल मातसो तो बोळा जालो. आयज जेन्ना प्रत्येक ऑपोजिशनाचो आमदार उलयतालो तेन्ना तो परफेक्ट जसो स्टडी करून येयला सब्जेक्टाची तयारी करून येयला आपूण माफी मागचो ना मॅटर तुमी फुडें व्हरा प्रिविलेज कमिटी कडेन दिया. विजयान मुद्दम ब्रेक आवराचेर जे डिस्कशन जालें तें मेन्शन केलें तेजे वयल्यान तेणी एक्सप्लेन करून सांगलें की लोकां मदीं कितें चर्चा चालू आहा हे सगळे कालचो बोळा पळोवन सरकारा बद्दल ते तेणी एक्सप्लेन केलें. तेणी थोडे रुल्स एक्सप्लेन केले इतल्यान तुमी चड जाण आहा तुमी अशें ट्रेंड करूं नाका की सगळे माफी मागची म्हणून डिमांड करता आनी मागीर तो माफी मागता असो मागीर सदांच तुमी मागतले मागीर दुसरे ऑपोजिशन माफी मागतले वा चूक जाल्यार तो माफी मागतलो असलो ट्रेंड अशें परंपरा जावपाक जायना असलो हें जालो. युरी बाब बरे तरेन उलयलो तेणी सांगलें समजून घे तेका केपेचो आमदार तो आनी सायडीन काणकोणा अशें सांगलें तेणी तेका खूब हाय रिगार्ड्स आहा स्पिकरा बद्दल आनी एज अ पर्सन म्हणून म्हणजे सिस्टमॅटीक इतली बरी चर्चा चालू आसता मदींच एडजन जालें फक्त 2 आमदार मदीं मातशे एक आवाज जाला असो आवाज न्हू की व्हडलो आवाज जाता खूब जाण व्हेलान वयता आनी मागीर स्पिकराक ते कंट्रोल जायना जावन ते मागीर एडजन करचे पडटा म्हणजे थंड करपा खातीर. तशें कांयच ना 2 आमदार उलयता तांकां ओगिरा म्हटल्यार ते बंद जावपाचें तसो कांयच जावना 2 आमदार क्रॉस टॉक चालू आसतना 2 एडजन जाला. म्हणून प्रत्येक आमदारान त्या एसेंब्लीचे बिझनेस रूल जे आसा ते वाचपाक जाय. मनोहर पर्रीकर ते करतालो विजय आयज ते करता आनी म्हणून आयज विजयान जरी गजाल कालूच केल्ली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हो विशय कालूच सोंपपाचो. विजयान आयज रूल कोट करून जे सिस्टमॅटिकली सांगला तांकां एका सरकार पक्षाक म्हाका दिसता ही गजाल काल जावपाक जाय आशिल्ली. आयज जे पद्दतीन विजय म्हण कार्लोस किंवा करेक्ट मे बी
किंवा आज एल्टन म्हण आयज तांच्यांनी सिस्टमॅटीक म्हाका रूल वाचूनच आयिल्ले ते आनी डिफेंड जे केला पळय तेंच्यांनी ते काल इवन कार्लोस बा फेरेरी उलयले. हय कार्लोस बा फेरेरांनी उठून सारको रूल एक्सप्लेन करून सांगलो. एक गजाल जी म्हाका दिसता कन्सिस्टंटली जाली की बाबा तुम्ही जी ही गजाल मागतात ती खंयच्या प्रोव्हिजनाच्या अंडर मागतात हे रुलींग लास्ट पर्यंत सांगपाक शकल ना. बरोबर सो बरोबर बेसिक लास्टाक अशी वेळ येयली प्रमोद सांगपाची की बाबा ते कालचे जे प्रिविलेज हेजो मोशन जे मूव केला ते ना म्हणून टेबलाचेर ते मुखार येवंकूच ना. म्हाका प्रश्न पडलो तो की जर नाच जाल्यार तुम्ही मागता कितें काम. बरोबर सो आतां दुसरो विशय आयचो घेवया कारण ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता आमी खूब वेळ उलोवपाक शकतात. इतल्याच कारणां खातीर कारण 2-2 दीस जेन्ना क्वेश्चनावर वॉश आउट जाता न्ही तेन्ना लोकांचे प्रश्न जे जाचेर चर्चा करून सोडोवपा खातीर आमी ह्या राजकारण्याक विधानसभेक धाडल्यात ते जेन्ना जायना तेन्ना दुखता म्हणून आमकां हाजेर चड उलोवचें पडटा. जितलें सरकार कितें करता तें लोकां मेरेन पावोवप हें आमचें काम. लोक कितें म्हणटात तें सरकारा मेरेन पावोवप हेंवूय आमचें काम. दुसरो विशय जो आसा तो असोच आसा आनी तो आसा तो म्हळ्यार लॉ एंड ऑर्डराचो जो कांदोळेच्या खून प्रकरणाक लागून आज चर्चेक आयलो. सगळे आमदार आज उबो रावन सांगतात की परिस्थिती गंभीर आहा म्हणून. चोरयो जायत आसात, घरफोडी जायत आसात, खूनय जायत आसात. खूब फावटी अशी एक जॉयल बाब सांगतात की पळय डिटेक्शन रेट पळय आमी कितली बेगीन चोर सोदून काडटात किंवा खुनी धरतात ते पळय पण संख्या वाडत आसा. डू यू थिंक इट इज रीच्ड एन अलार्मिंग सिच्युएशन? In that discussion, Pramod, there were takeaways because the situation is indeed serious. What the CM is saying is about detection rate. He's saying that we have a 90% detection rate. Detection rate is one aspect of it, but you're not setting a deterrent there. You know, there crime is happening, and you have to admit that. Conviction rate on the other hand is very, very dismal. You know, it is below 10%. So, you know, that again is another aspect. So, तितून भितर एकूच डिटेक्शन रेट आसा म्हणून तूं you can't take pride in that. See this Kandoli murder recently which has happened and which again was discussed on the floor of the house. I mean, it's gruesome. I mean, how do you inspire confidence in people who are living by themselves? Like whether it is a lady who is staying or a couple who is staying all by themselves, how do you inspire confidence? I mean, a lot has to be done. There are a lot of things spoken on the floor of the house, but still I feel that there has not been a complete resolution to the issue. I mean, because this cannot be overnight resolved. You know, we need to tighten our belts. I mean, there are a whole lot of things which have to be, and a major suggestion was to install high definition CCTV cameras across all labor registrations. The tenant verification regime had to change, and a whole lot of things have been discussed. But it was just in a breeze, you know, you can't, I think there should be some constructive, some conclusive thing that, okay, we are going to do this. What happens is we have discussed this and nothing much is going to happen. CM has said, I am going to install some this thing and some CCTVs will be connected to the police station, registrations of this migrants will change. Deterrent गरजेचो. Deterrent is very, very important. It is not only detection, but it is also about deterrent so that crime doesn't take place. पांडुरंग बाब वेळेचें डिस्कशन आसा. आज म्हाका दिसता सिरियसनेस सगळ्यांक खबर आहा कांदोळेच्या मर्डर केसीक लागून. पण अशी एक केस घडटा तेन्नाच आमी अकस्मात जागी जातात, मागीर परत न्हिदतात, मागीर परत जागी जातात, मागीर परत न्हिदतात. सामान्य मनीस सदांच ह्या गजालींचेर जागो रावन झगडपाक शकना. वेवस्थेन आपलें काम करपाक जाय. आज तें काम करतना वेवस्था दिसता काय ना? आमी पुलिसाकय म्हणून दोश दिवचो असं म्हाका दिसना. कारण डिटेक्शन रेट जर पळयलो न्ही जाल्यार तो खूब हाय आसा. म्हणजे क्रॉस 90च्या फुडें पावला डिटेक्शन रेट. आतां तेतूंतल्यान कितल्या जाणांक पनिशमेंट जाता कोर्टान ट्रायल जातकच तो विशय वेगळो. पूण डिटेक्शनाच्या बाबतींत गोवा पुलीस खूब बरें काम करतात, ना अशें न्ही. बरे ऑफिसरूय आसा आमच्या कडेन. फक्त एकूच की सिनियर सिटीजनाचो काय जो सेक्युरिटीचो विशय आसा, म्हणजे ते भायले लोक येवन जे चोरयो करून रातयात जे गायब जाता गोंयांतल्यान, हांचेर कसलोच प्रकारचो फाटली कितलींच वर्सां चलत आसा प्रमोद. करेक्ट. आणि हे चडशे 60-70% हांवें स्वता RTI घालून काडलेली. 60-70% लोक आहा ज्यांचो एड्रेस जर पळयलो चोरांचे आनी हे रेप आनी मर्डर केसींतले जाल्यार हे गोंयच्या भायले आसा. सो अशें म्हणटोच कांय जाणांक राग येता. अशें म्हणटोच कांय जाणांक राग येता. पूण ते तांकां जर हे करतलो न्ही, कंट्रोल जर करतलो न्ही जाल्यार तशें जयरान म्हटलें. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटूय एक हे करता, एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू आसा की CCTVच्या हेतूर आनी जे CCTN नेटवर्क जे आसा क्रायमाचे, सो ते सगळे जॉयन करून प्रत्येक गोंयान येवपी मनशाक
स्कॅन करप त्याचो खंय बाबा कितें हेजो क्रिमिनल फाटभूंय आसा काय ना ही चॅक करप ह्यो काय गजाली फुडल्या कांय दिसान म्हाका जावपाक आहा कारण त्यो पायलट प्रोजेक्ट सुरू आसा एक सुरू आहा. सो एक खूब गरजेचें आसा गोंयाक गोंय सेक्युअर करतलो जाल्यार खूब गरजेचें सीसीटीव्ही टेनंट व्हेरिफिकेशन सामकें. आणि लेबर रजिस्ट्रेशन ह्यो 3 गजाली म्हाका दिसता इतल्यो म्हत्वाच्यो जाल्यात की आमी एक गोंयकार म्हणून इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेरय त्यो तितल्यो सिरियसली घेवपाची गरज आसा. बरोबर न्ही लोकी? बरोबर प्रमोद. आणि हे आयचे डिस्कशन जाले पळय न्हू, कॉलिंग अटेन्शनाचेर डिस्कशन. हय. पण हरशी क्वेश्चना वराक तो विशय एक वेळ येतलो आसलो, क्रायम अगेन्स्ट वुमन एंड चिल्ड्रन, हितून तो विशय डिस्कस जावपाचो एक वेळ, तो प्रश्न येयल्लो क्वेश्चनावर जाल्लो जाल्यार. पूण हे डिस्कस जातना की आमदारान बरें सांगलें, डिटेक्शन सरकार सदांच सांगता आसतना काय सांगता, इतले पोरू परस जाल्यार फाटल्या परस इतले क्रायम कमी करूंक शकले आमी, तेजी पर्संटेज दिता. मागीर डिटेक्शन पयलीं इतलेच डिटेक्ट जाताले, आतां इतले डिटेक्ट जाता, आमी 90% पावले, हेजी पर्संटेज दिता. पर्संटेजीचेर ते क्रेडीट घेवपा सारकें काम सरकार करता, जे ह्या गजालीन एक्चुली घेवपाक जायना. कारण क्रायम कंट्रोल करप तो जावचो ना हें मेन टार्गेट आसपाक जाय. दुसरी गजाल आहे की आमदारान थंय जेन्ना हो विशय चर्चे केलो तेन्ना सांगलें तुमचे डिटेक्शन रेट बरें 90%, मागीर तूं ताका शिक्षा जाता काय Conviction rate are very, very low. 6% or 7%. मनीस धरलो म्हणून तो सुदारतलो ना, ताका शिक्षा जाल्यारूच शिक्षाय सुदारपाक आसता. इन्व्हेस्टिगेशनय तितलेच परफेक्ट जावचें सो पडटा. तो भाग हा डिटेक्शन टू कोर्टान ताका प्रूव करी मेरेन. थंय खंय तरी आमचे पुलीस फेल वयता ती केस तयार करपाक, ते पुरावे तयार करपाक आनी ती जजा मुखार मांडून तांकां शिक्षा दिवपाक. ते करपाक शकले आमचो फोर्स जाले ते सक्सेसफूल म्हणपाचें जाल्यार ते सारको फोर्स म्हणपाचो. बरोबर. आय थिंक हे अत्यंत म्हत्वाचे इश्यू कारण कायदो आनी सुवेवस्था आमकां सगळ्यांकच लागता. आज म्हजो वेळ सोंपला, इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता घडये चर्चा जर करत रावले आमी 1 वर्स सुद्दां करपाक शकतले, पण तितलो वेळ ना तुमचे कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर हावसा भितर बाकीचे इश्यू येत आसात. सो आज इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता हे 2 दिसां भितर एक अशी आमी झलक पळयल्या जी परत रिपीट जावची न्ही, इतलेंच एक पत्रकार म्हणून गोंयकार म्हणून आमकां सगळ्यांक दिसता. ती भावना आमी आमच्या लोकप्रतिनिधी कडेन पावयतात, ती तुमी समजून घेतले अशें धरून चलतात आनी थांबतात. लौकीक बाब, जयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.